म्हादय लवादाचे जुईजाचो गोंयांत खंय सॉफ्ट कॉर्नर आसा। WRD मंत्री विनोद पालयेकारान आनीक एक वादग्रस्त सूत्र सोडला। म्हादयच्या बाबतीत गोंया वटेन निकाल लागचो अशें संवसारीक उदका दिसाच्या निमतान मागता म्हूण WRD मंत्री विनोद पालयेकार उलयलो। खात्याच्या पर्वरेच्या सिंचाई भवनात संवसारीक उदका दिसाची कार्यावळ जाली। असं म्हटलं जातं की जे पुढचं महायुद्ध होणार आहे ते पाण्यासाठी होणार आहे आणि ही खरी गोष्ट आहे। आज जर तुम्ही बघायला गेलात, आज इकडे भांडणं, तिकडे भांडणं, इकडे लवाद सुरू, तिकडे लवाद सुरू पाण्याचे। मला वाटतं मागच्या वेळेस कर्नाटकाने सगळ्यात जास्ती शिव्या दिल्या त्या मला दिल्या असं मला वाटतं। मी काही म्हणत नाही, आमचे इंजिनियर पण काही कर्नाटकी आहेत, तुम्ही त्यांना समजावून सांगा। खरं म्हणजे आज पाण्याचं एवढं दुर्भिक्ष आहे। चेतनजी पंडित इथं आहेत, त्यांना माहीत आहे पाण्याचं दुर्भिक्ष काय आहे आणि त्यांनी म्हादईच्या बाबतीत जी मोलाची कामगिरी केलेली आहे ती हा सरकार कधीही विसरू शकत नाही। चेतनजी, त्याचप्रमाणे आम्ही एक प्रार्थना करतो परमेश्वराकडे की परमेश्वराने आम्हाला एक न्याय द्यावा या पाण्याच्या बाबतीत। जे लवाद चालू आहे, म्हादई लवाद, चेतनजींना सर्व माहीत आहे, आमचे मुख्य अभियंते आहेत, त्यांचंही स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलेलं आहे, सगळ्यांचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालेलं आहे आणि परमेश्वराने आम्हाला या केसमध्ये यश देवो, कारण तिथल्या जजना सुद्धा माहीत आहे की काय प्रकरण आहे ते आणि त्यांनाही सॉफ्ट करणार आहेत गोव्याबद्दल की आम्ही पूर्णतः त्या म्हादईच्या नदीवर अवलंबून आहोत। आम्हीच नव्हे तर वन्य प्राणी सर्व काही। मार्शल बस स्टँड बांदून तयार जाला पूण ताचें लोकार्पण जाल्लें ना। लोकांक बरी सोय जावची, भाजी मार्केट, फूल मार्केट बस स्टँडा भितर येवचो म्हूण प्रकल्प उबारिल्लो, पूण कांय तंत्रीक कारणांक लागून बस स्टँड तयार जावनूय तसोच उमकाळ्ळा। सरकारान ताचें लोकार्पण करचें म्हूण थळाव्या लोकप्रतिनिधींनी आवाज काडूंक सुरवात केल्या। हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जावन आसा, तेन्ना हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जावन आसा तेन्ना गव्हर्मेंटान तरी हे सनद आनी हे कितें थोडे लायटीच्या हेच्या खातीर तरी तो फाटीं दवरचो न्हू आनी तो डिले करचो न्हू लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर। कित्याक हो लोकां खातीर केल्लो आसा की हांगा जी माशेलान जी येरादारी वाडल्या आनी माशेलान जे दुकानां, जी लोकल लोक जे भाजी नुस्तें बी घेवन नुस्त्याचें मार्केट आसा, लोकल जे भाजी घेवन वता ते अशे रस्त्याचे सायडीनी बसताले पयलीं। ह्या लोकांक जो प्रकल्प आयज येदो उबो करून आयज 1 वर्स जालें, आयज लोकार्पण जायना, तेन्ना आमकांय खंय तरी खंत दिसता। कित्याक हो जो इतके करोडांनी पयशे खर्च करून गव्हर्मेंटान आयज हो प्रकल्प उबो केल्लो आसा आनी हेचो दीपक ढवळीकरान हेका खुबसो आपलें योगदान दिल्लें हा प्रकल्प कंप्लीट करता। पूण आमी पंचायती तर्फे एक ठराव घेतलेलो आसा पंचायत बोर्ड मिटिंगेन आनी आमी माननीय PWD आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात, कित्याक ते बस स्टँड आसा ते ट्रान्सपोर्ट खात्याच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुनील ढवळीकर हांचे कडेन आमी मागणी करता की बेगोबेग तेजें काम कितें उरलां तें पूर्ण करून ते पावसाळ्या पूर्वी बेगीनूच तें उद्घाटन करून लोकांक समर्पण करचें। दुसरें कदंबा बस स्टँडाचो एक इश्यू दुसरो आसा तो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा थंय माशेलान नुस्त्याचें मार्केट आनी व्हडली बाजारपेठ आनी भाजी मार्केट आसा तें थंय शिफ्ट जावपाचें आसा। सद्या भाजी मार्केटाची आनी शेडीची अवस्था पळयली जाल्यार थंय सद्या पत्री बित्री फुटलेली आसा, आमकां रिपेर करपाक खर्चूय करपाक जायना, कित्याक अननेसेसरी वेस्ट जातलो म्हणून वेळ पडल्यार बस स्टँडा खातीर रस्त्यारूय देंवतले। रस्त्यार फक्त तयार बस स्टँडाक लागून सो कितलो टायम पीरियड दिता तुमी? कितलो टायम दिता गव्हर्मेंटाक? कितलो टायम? 2 म्हयने दिता लोकांक गव्हर्मेंटाक। आमकां पावसा पयलीं आमकां हो प्रकल्प चालू करून लोकां पर्यंत दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहा, तेन्ना सरकारान हेचेर लक्ष दिवचो। आदलो आमदार दीपक ढवळीकर म्हणटा कांय तंत्रीक कारणांक लागून बस स्टँड आडकलासो दिसता। हांवें माशेल बस स्टँडाचें काम हांवें जवळ जवळ डिसेंबर 2016 पूर्ण केल्लें कंप्लीट। कांयच उरूं नाशिल्लें, फक्त एक सनद कितें उरिल्ली ती सुद्दां आमी एप्लाय केल्ली। एप्लाय करून ती खंय चिकटून उरिल्ली, खंयच्या टेबलार ती आमकां खबर ना। तेच्या नंतर आमी सत्तेन आशिल्ले, ती सनद जावपाक जाय आशिल्ली
कित्याक जावना म्हाका खबर ना, पूण माशेल बस स्टँड बेगिनात बेगीन सुरू जावचो आनी लोकांक त्याची सुविधा सोयी मेळच्यो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक एक वेळ माशेल बस स्टँडाचें लोकार्पण करपाचेंच ना. खरें म्हणल्यार हो बस स्टँडाची ज्या वेळाचेर बुन्याद घालपाक मुखार सरिल्ले आशिल्ले किंवा बुन्याद घातिल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर जे कायदेशीर जे सोपस्कर जे लागतात ते त्या वेळाचेर करपाक जाय आशिल्ले. पूण आज सनद न मेळिल्ल्या कारणान ऑक्युपन्सी मेळप हें खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा. जो पर्यंत सनद मेळना तो पर्यंत खंयचोच प्रकल्प सुरू जायना अशें म्हाका तरी खबर आसा. दुसरी गोष्ट, जो बस स्टँडाचें आज फावंडेशन जालां त्या दिसा पासून जो हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या आखेरेत्या भितर येता तांची सगळी जबाबदारी आसा आनी हे सगळे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आतांच किंवा फाटीं कोण चलयतालो तेजो मुखेली कोण हें तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा. जें पत्र एक ह्या जे प्रेस कॉन्फरन्स घेणाऱ्या मनशांनी ताका बरयलेलें आसा. खरें म्हणल्यार ही जी बस स्टँड जो आसा तो लोकार्पण करपाचें तांच्या मनानूच नासतलें. कारण तो बस स्टँडाचें कमिशन आनी पर्संटेज जेन्ना मेळयतात त्या वेळाचेर लोकार्पण लोकां खातीर तो कित्याक असो तरेचो एक प्रश्न चिन्ह तांच्या मनाक जालो आसतलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी शिरीष कुंकळयकार. वेर्णा मोटारीन एका सायकलवाल्याक सोंपयलो. मोटार चलोवपी बेशिस्त धपको दिला ती मारुती इग्निस. 25 वर्सांचो विरेंद्र सेन सायकलीन वतालो. गाडी ताका मोकली. तो वेर्णा आयडीसीत सेक्युरिटी क्रिटिकल अवस्थेत जीएमसीत उपचाराक व्हरतना वाटेर तो सोंपलो. पोलिसांनी बेशिस्त गाडी चलोवन जीव घेतलो म्हूण नुवेच्या 19 वर्सांच्या ग्लेन रिबेलोक धरला. ताची मोटारूय जप्त केल्या. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.